राजकुमार मेथीची पुलीस कस्टडी मेळोवपा खातीर एसआयटीन धरला नेट। मेथीच्यो जापो तपासूंक खंय जाय कस्टडी। जमनी बळकावपाच्या केशींत राजकारणी सरकारी कर्मचारी एसआयटीची जाप। गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशनान तयार केल्या वर्सान एकदाच पोस्ट भरपाची येवजण। वर्साच्या 12 म्हयने परीक्षा घेवपाचो खर्च आनी वेळ वाचतलो। प्रस्ताव मान्यताये खातीर सरकारा कडेन। दोन वर्सांत 14 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोडल्यो नोकऱ्यो। नोकरी सोडचे पयलीं 1 ते 4 वर्सां मेरेन घेतात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। सरकाराच्या लेवेचो गैरवापराचो दुबाव। पावणेक काडटा ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात। परमिशन घेयात केंद्रान सांगला म्हणटा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय। मायन्स कॉन्फरन्सान मांडले गोंयचे मुद्दे। आनी सोनाली फोगटाची चली यशोधराचे सुरक्षेचो उपाय करात। सोनालीच्या मरणाची केस सीबीआय कडेन दियात। हिसार धर्मशाळेंतल्या सर्व जाती खाप पंचायतीन धरलो नेट।